जातलो फोंडेचो धुरंदर असो प्रस्न गोंयकारांक पडला। भाजप पक्षात पळयल्यार विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीक नाजाल्यार सर्गेस्त रवी नायक हांचो पूत रितेश नायकाक फोंड्या पोटवेंचणुकेची तिकेट दिवपाची आसा। रवी नायका फाटल्यान भाजपा खातीर जर कोणे तळागळांतल्यान काम केलां जाल्यार तो विश्वनाथ दळवी। तशेंच रवी नायकाचो पूत रितेश नायक हांणी लेगीत फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार खूब काम केलां। रवी नायकाचें मरण जाल्ले त्याच दिसा खुबश्या फुडाऱ्यांनी तांचो वारसो फुडें व्हरतले जाल्यार ताच्या पुताकूच भाजपाची तिकेट दिवची अशी मागण्यो केल्ल्यो। आनी भाजपान रितेशाक तिकेट दिली जाल्यार भाऊक मतदार ताच्या फाटल्यान उबो रावतलो असो सध्या प्रस्न पडला। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा समारोप करचो पडलो। हाका सगळ्या विरोधकांनी विरोध केल्लो। होच विशय घेवन बुधवारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वान राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली। हेर कांय राज्यांनी पोटवेंचणूक जाता तरी थंय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आसा। फकत गोंयचें अधिवेशन स्थगीत करप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या। आमी राज्यपालांक अधिवेशन परतून आपोवचें म्हणून मागणी केल्या। अधिवेशन परतून आपोवंक ना जाल्यार राष्ट्रपतीक सांगून सरकार बरखास्त करपाची मागणी करतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकारण तापपाक लागलां। फोंडेच्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन व्हडलें विधान केलां। भाजपा आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांक लोक बेजारल्यात असो दावो आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केलो। काँग्रेसीन दिल्लो उमेदवार वेंचून आयले उपरांत पक्ष बदलूं येता असोय आरोप तांणी केला। सध्या आपूण समान विचारांच्या लोकां कडेन चर्चा करता आनी फुडल्या 2 दिसांनी फोंडे पोटवेंचणुके संबंदी निमणो निर्णय घेतलो अशें पाशेकोन स्पश्ट केलें। मध्य प्रदेशाची अर्थीक राजधानी इंदौर हांगा मंगळार राती एक भिरांकूळ आनी काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली। प्रीतीनगर वाठारांत इलेक्ट्रीक गाडी चार्ज करतना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घरांत उजो लागलो। ह्या उज्यांत घरांत दवरिल्ले 4 गॅस सिलिंडर एका फाटल्यान एक स्फोट जाले। तातूंत 5 निश्पाप भुरग्यां सयत कुटुंबांतल्या 7 जाणांक उज्यांत लासून मरण आयलें। बनावट नोटी प्रकरणात बेळगाव पुलिसांचो पंगड गोंयांत पावला। 4 आरोपींक पुलिसांनी अटक केल्या, तातूंतले 3 जाण गोंयचे आसात। चौकशे खातीर दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी तपास सुरू आसा। मजगतीं मडगांवच्या बँकेत सुमार 40,000 रुपयांचो बनावट नोटी मेळ्ळ्यात अशी कागाळूय उजवाडाक आयल्या। पूण सध्या ह्या दोनूय प्रकरणां मदीं कसलोच संबंद ना अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलां।
सत्तरी मालातल्या कुमठोळी वाठारात एका काजू बागायतीक उजो लागपाची घडणूक घडली. विश्वनाथ गावडे हाच्या मालकीच्या काजू बागायतीक तशेंच माड, केळी आनी सुपारेच्या झाडाक उजो लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. मजगतीं एका अनवळख्या मनशान ह्या वाठारात उजो लायिल्लो म्हूण म्हायती सामकार आयल्या. पालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांक घरपट्टी लागू करची असो निर्णय पालिका मंडळाचे बुधवारा जाल्ले बसकेत घेतला. दिवचल शार पुरायपणान कोयर मुक्त करपा खातीर पावलां उखलची असो निर्णय लेगीत बसकेत जालो. विद्यमान पालिका मंडळाची निमणी बसका नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर आनी मुख्याधिकारी नेहाल तळावणेकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा जाली. ह्या बसकेक सगळे 14 नगरसेवक हजर आशिल्ले. हळदोणे मतदारसंघातल्या खोर्जुवे वाठारात आशिल्ल्या किल्ल्या मुखार कोयराच्यो राशी दिसून येता. पर्यटकांक खातीर हो किल्लो फामाद आसा, मात ह्या कोयराक लागून ह्या सुवातेची वायट परिस्थिती जाल्या. हाका लागून ह्या वाठारात नितळसाण आनी देखरेखीचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. कोयराचो विलो लावन ही सुवात नितळ दवरपा खातीर थळावे पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान पावलां उखलची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आनी व्हड इतिहास आशिल्लो वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या भितरली पेठेंतल्या मठ मंदिराच्या शिगम्याचे वैशिष्ट्य. अंदू मंगळारा राती वीरभद्र उत्सव परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयलो. ढोल ताशे आनी समेळाच्या तालाचेर जावपी वीरभद्राचो थयथयाट आनी अग्निदिव्य पळोवपाक बायलां भुरगीं मेळून अंदूय लोकांनी व्हड प्रमाणात गर्दी केल्ली. बुधवारा फांतोडेर कासरवळणे गावातल्या सरकारी हॉस्पिटला लागसार थळाव्यांक दुबावीत हालचाली दिसल्यो. गावातल्यान वतना कर्नाटक नोंदणी क्रमांक आशिल्ली गाडी लोकांच्या नदरेक आयली. फाटल्या कांय दिसां सावन रातच्या वेळार भटकी आनी गोठ्यांतली गोरवां अचकीत ना जावपाक लागली. सुरवेक बिबट्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायल्लो, पूण गोरवां सतत ना जावपाक लागिल्ल्यान गांवचे लोक शिटूक जाले. मजगतीं शेतात रानडुकर आनी गवेरेड्यांच्या त्रासाक लागून शेतकार पयलींच रातभर जागरणां करताले. हे शिटूकसाणेक लागून दुबावीत गाडी आडावपाक थळाव्यांक येस आयले. गाडयेची तपासणी करतना तातूंत गोरवां सांपडलीं. हाचे उपरांत तिडकल्ल्या थळाव्यांनी रोखडीच मोपा पुलिसांक म्हायती दिवन गाडी आनी दुबाविताक तांचे सुवाधीन केल्यात. हे घडणुके उपरांत गोरवां चोरयेच्या प्रकरणा फाटल्यान व्हडले रॅकेट उक्ते जावपाची शक्यताय आसा.
बुधवारा सकाळी दिल्लीच्या पलम वाठारात एका रहिवासी इमारतीक अचकीत उजो लागलो. या घडणुकेत 9 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. तातूंत 3 सान भुरग्यांचो आस्पाव आसा. उजो लागताच जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो पालयलो. मेल्ले म्हायती प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला असो कळटा. सुमार 10 उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार मजत कार्य करपा खातीर तैनात आशिल्ले. दुखापत जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसात. केरळच्या कोझिकोडे जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी दुचाकीन एका खांब्याक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मरण पाविल्ले तरणाटे मलाबार मेडिकल कॉलेजीचे विद्यार्थी आशिल्ल्याचे कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा सकाळी गुजरातच्या विधानसभा संकुलात बॉम्ब आशिल्ल्याची एक मेल अधिकाऱ्याक आयली. 9 वरांचेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जावपाची आशिल्ली, पूण 8:45 हे विशीं कळिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी विधानसभेत आशिल्ल्या सगळ्या आमदारां सयत हेर कर्मचाऱ्यांक भायर काडले आनी पुलिसांक कळीत केले. पुलिसांनी घडणूक थळार पावून तपासणी केली, पूण उपरांत ही एक फटीची ईमेल आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. चंदीगडच्या मार्केट सेक्टर 22 बुधवारा सकाळी अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान साबार उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार तैनात केल्ले. दुकानांचें लुकसाण जालेंच, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उज्याचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. भोपाळ मध्य प्रदेशात जेके हॉस्पिटलात बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल एका अनवळख्या हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्याक धाडली. ही मेल वाचताच हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांक तशेंच बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केलें. तांणी घडणूक थळार येवन वेवस्थीत तपासणी केली. उपरांत ही एक फटीची मेल आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. मजगतीं ह्या शारांत सेगीत अश्यो बॉम्बाच्यो धमक्यो येतात. ह्यान फुडें असल्यो धमक्यो दिवप्याक सोदून काडून खर कारवाय करतले अशें आश्वासन पुलिसांनी दिलां.
एलपीजी गॅस सिलिंडर मागोवपा खातीर आतां एलपीजी गिरायकांक आधार सक्तीचे केल्ले आसा. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण सगळ्या गिरायकांनी पयलीं ऑथेंटिकेशन करचें. आधार ऑथेंटिकेशन आसल्यारूच गॅस सिलिंडर दितले. आधारा वरवीं गिरायका विशीं म्हायती मेळपाक बरें जाता. तशेंच केवायसी स्थिती तपासप लेगीत तांकां फायदेशीर थारतलें. तमिळनाडू कोइंबतुरात एका गुदावात पार्क केल्ल्या गाडयेंतल्यान 100 किल गांजो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेंत गांजो लिपोवन दवरला म्हूण पुलिसांक वास लागिल्लो, पूण तपासणी केल्या उपरांत हो गांजो तांकां सांपडलो. हालींसराक खुबशे तरणाटे घुळे वखदांच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. सायबर फसवणूक प्रकरणात मुंबईच्या एका 71 वर्सां पिरायेच्या एका ज्येष्ठ नागरिकाक 1 करोडा परस चड रुपयांची तोपी घाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटले 10 दीस जाले खंय ताका टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून ताचे कडल्यान पयशे लुटले. पयशे धाडिना जाल्यार पयशाच्या घोटाळ्यात तुजो आस्पाव आसा अशें सांगून फामाद करतले म्हणून ताका धमकी दिली खंय. उपरांत कांय दिसांनी ह्या ज्येष्ठ नागरिकाचे दोळे उगडले आनी ही फसवणूक आशिल्ल्याचे उपरांत ताका कळ्ळें. अठरा आनी 19 मार्चाक म्हळ्यारूच बुधवार आनी बिरेस्तारा वादळी वारे सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच लोकांक जतनाय घेवपाचोय सल्लो दिला. फुडले कांय दीस अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालया, मणिपूर ह्या राज्यांनी वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच प्रवास करप्यांनी हाची नोंद घेवची.
हिमाचल प्रदेशात साबार दिसताले भरपूर प्रमाणात बर्फ पडटकच निमाणे मंगळारा थळाव्यांक मातशी थाकाय मेळिल्ली. दुसरे वटेन बुधवारा मनालीक भरपूर प्रमाणात बर्फ पडिल्लो दिसून आयलो. हाका लागून प्रवाशांच्यो गाडयो आडखून पडल्यो. रस्तोभर बर्फूच बर्फ पडिल्ल्यान मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. देखून वाहन चालकांक त्रास जालो. थंडी बरीच पडिल्ली, पूण प्रवाशांनी खासा गाडयेंतल्यान भायर सरून बर्फाचो आनंद घेतना दिसून आयले. दिसपट्टे पेनकिलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता, अशें दोतोराच्या सोदा प्रमाण उक्ताडार आयला. केन्नाय कसलेय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेनकिलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करतात. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालींसराक पळयलें जाल्यार चलयां पिरियड्सा वेळार लेगीत पेनकिलर घेतात, पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती वखद घेवन दूख कमी करची, असो सल्लो दोतोरांनी दिला. कोणाकूय जर हाय बीपी आनी हाय डायबिटीस आसली जाल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय चड. पूण कांय वेळा अशेंय जाता की डायबिटीस नाशिल्ल्या मनशाक हार्ट अटॅक येवपाक शकता. देखून डायबिटीस आशिल्ल्या मनशान चड गोड खावचें न्हय आनी वेळार चॅकअप करचो. तेच प्रमाण बीपी परत परत चॅक करत रावचें, अशी दोतोरांची सुचोवणी. सेगीत दिसपट्टे भायले खाण खाल्ल्यान तशेंच कांयच हालचाल नासल्यार कमी पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत डायबिटीस जावपाची शक्यताय आसा. चडशीं भुरगीं दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खातात, तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात. तातूंत भरपूर प्रमाणात साखर आशिल्ल्यान भुरगीं जिवान कमी पिरायेचेरूच फुगतात. तशेंच तेलाच्या खाणाक लागून तांची भलायकी इबाडटा. कांय जाणांक तर इन्सुलिनाचेर निंबून रावचें पडटा. हे सगळे भायले खाणाक लागून नाका आसतना कमी पिरायेचेर वजन अचकीत वाडटा. देखून जाता तितले घरचे पौष्टिक खाण खावचें. हालींसराक दादल्यां परस बायलांक हार्ट अटॅक येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच तेलाचें खाण टाळून जाता तितले घरचें खाण खावचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक ते धोक्याचें थारूं येता.